कशें तुमी थिंगा कशें पावले? घरांत जेवपाक गेल्ले जेवपाक गेल्ले हॉटेलान जेवन भायर सरले रस्त्यार गाडी कडेन सामाजीक गाडी घेवन गेल्ले सो जेवन एकदाच एटॅक जालो म्हणजे तो मुखार चलतालो हांव फाटल्यान चलतालो आनी सडनली कोण तरी रस्त्या सायडीचे आले ते प्लॅन करून फॉलो करून येयले आसतले ताचेर हांगा हात घातलो आनी मुटी मारपाक लागले सो हांव हाडोवपाक गेलो तेन्ना एकल्यान म्हाका सुरी घातलेली तूं मारता म्हणपाक ताका ते परत म्हणजे रस्त्यार हाड घालून ताका मारलो. कितें उलयताले ते कितें सांगताले? म्हाका तो खुद्द हांव पयस उरलो न्हू आनी तो सांगतालो त्या ताका गोंय राखपाक जाय तूं राखणदार गोंयचो तूं विचारून करून ताका मारले म्हाका लक्षात ताणें कोणाक शेण लावन गेले पूण हे सगळे गोंयकार आले कोंकणी म्हाका उलयता कोंकणी उलयलो सुरी घेवन येयलो पळय पण थोडं लोकल तू सांगता गन बीन घेऊन येले म्हणजे तुवें पळयला हांव फाटल्यान आसलो न्हू आनी म्हाका आडोवन गेलो थंय हांव फुडें वचपाक म्हणलें ना तरी आसतना हांव ताका हाडोवपाक गेलो स्टार्टींग गेलो वेपन्स ते हाडले वेपन्स सगळे येयले ते केबल बी घेवन येयले सर्व तेंची तोंडां बीन कितें विजिबल आसली कोणाची? हय विजिबल काय विदाउट मास्क बी काय ना तेंची ते बिंदास येयल्या बिंदास अटॅक केले लोकलिटी लोकल लोक आसा घरांत सगळे आसा खंय एक्झॅक्टली घरांत चिल्ड्रन पार्क आसा आनी मागीर कितें जालें मागीर सोडून धांवले ते मागीर ते गेले तीन गाडयो घेवन येयले दोन गाडयो तेंचे स्कूटर कसली गाडयो? स्कूटर डिओ ओके ओके पांच स जाण मागीर एम्ब्युलन्साक तुमी आपयले? एम्ब्युलन्सा म्हणजे हांवें म्हाजो फ्रेंड आपुणगे गांवांतून ताका फोन मारलो तेजे घर लागीं तो येयलो तेणे एम्ब्युलन्साक फोन मारलो एम्ब्युलन्स येवपाक मोठे हाफ एन वर लागले हद्द्यावर लागले एम्ब्युलन्साक पुलीस दोन येयल्ले दे नॉट अटॅच एनीथिंग दॅट टायम म्हणजे ते फ्रेंड पिशवी घातले ते बाकीचे ते केबल ते कांयच करना ते तुजे रावन पिशवी शेण घेवन येयले ते घेवन येयले इट लुक्स लायक प्री प्लॅन कित्याक जाल्यार अशें अटॅक जायना न्हू वेपन सगळें घेवन आनी कितें हालत आहा तेजी आतां तुमी कितें पयलें ते ताका स्कॅनिंग करता एक्सरे काडला तेजी रायटा सावंडाची करपाक भितर येयल्लो आसा मार लागला ताका बरो मार लागला खंय खंय मार लागला? फूल बॉडीचे अटॅक केल्लो ताका बॉडीचे केल्लो केबल केबल घेवन येयले ते केबल आनी तोंडाक कितें मोठ्यो मारले तोंडाक? तोंडाक मोठी मारला ताका सो पुलिसांनी कितें सांगलां? काय करता म्हाजो नांव ट्रीटमेंट घेवन आसा इनिशियल कितें डॉक्टर म्हणटा सिरियस कितें आहा इंजरी कितें? ना उलोवंक मेळना म्हाका भितर तुम्ही आय विटनेस आहात पोलिसांनी तुमची स्टेटमेंट सुद्धा घेऊन हांव काय घेवन तरी हांव पुलिसांक तापोवन ताका सांगलें तुमी टायमपास करपा येयले काय म्हणून सांगलें पंचनामा केला तुमी आतां? काय करून दिली आज एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजळे अटॅक जाला हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती कशी निर्माण जाल्या. दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना पण भर दिसा धवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकींग आसतलें ना जाल्यार पणजे असो दिवसा धवळ्या अटॅक करपाचो कापास्ताद सोंपेपणी कोण करचो ना. फाटले कांय काळान आमी पळयला फाटले कांय काळ म्हणल्यार चड पयसोय काळ न्ही सामको 1-1.5-2 म्हयन्याचो जो पिरियड आसा तातूंत आमी पळयला फातोर्डा फायरिंगाचो इन्सिडंट जाल्लो मागीर परत आमी पळयला तो म्हणल्यार माशेल वाठाराचे थंय परत फायरिंगाचो इन्सिडंट जाल्लो आनी गँग वॉर्स आनी हांगा एक ऑर्गनायज गँग इनवॉल्ड आसल्यान तातूंत गोंय राज्याचे भायले सुद्दां गँगस्टराचो इनवॉल्वमेंट हे दोनूय घटनांनी आमी पळयला. हे फातोर्डाची आनी जी माशेल वाठारांत ज्यो घटना घडल्यो गँग वॉराच्यो हातूंत दोगांयनी सिमिलरिटी आसली ती म्हणल्यार दोनूय घटनांनी फायरिंग जाली पिस्तॉल यूज केले गेले पण आज पर्यंत सरकारान क्लियर करूंक ना की ते पिस्तॉल जे वापरले फातोर्डा किंवा माशेलान फायरिंग करपाक ते जप्त केले काय म्हणून. जशी माशेलांतली घटना घडली आमी तेन्नाय सांगलेलें की जे मनशाचेर अटॅक जालो ज्याच्या गाडयेचेर अटॅक जालो लोटलेकार म्हणून हो बीजेपीचो मनीस आनी असो मनीस म्हणल्यार तो अमित शहाचो उजवो हात आनी जे पी नड्डाचो दावो हात कित्याक ताजे फोटोचेर तो अमित शहा बरोबरूय आसा आनी जे पी नड्डा बरोबरूय आसा. म्हणजे आमी पळयलात की सामान्य मनीस सोडूनच दिया की बीजेपीचे कार्यकर्ते सुद्दां हे बीजेपीचे जे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आसा तातूंत सेफ आज उरूंक ना. पण आज एक दुर्दैवी गजाल म्हणल्यार जो रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हो अटॅक फक्त रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय पण तो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर प्रत्येक अशा एक्टिविस्टांचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता अशा राजकारण्याचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता आनी लोकहिताच्या मुद्द्या वयल्यान हे सरकाराक एक्सपोज करता. हो अटॅक जो आसा हो लोकशाहीचेर अटॅक जावन आसा आनी हो आमी खंयच्याच परिस्थितीन टॉलरेट करून खपोवन घेवचे ना. एक
मजा म्हणल्यार म्हाका दिसता ती आमकां खबर आसा फाटले थोड्या म्हयन्या फाटीं दोनापावल एक दरोडो पडलेलो. ते दरोड्याचे बद्दल कोणें दरोडो घालो तो दरोडेखोर कितें जालें ताजो कांय थांगपत्तो ना. मागीर फाटल्या दिसांनी आमी तुमच्या मुखार हाडलेले ते म्हणल्यार पणजे पुलीस स्टेशनाचे भायर ड्रग्जाचे पोस्टर मारलेले, ड्रग्ज विकपाक अवेलेबल आसा म्हणून. जाल्यार ते पोस्टर कोणें मारले ताजोय कांय थांगपत्तो ना आनी पणजे पुलीस चड करून कंप्लिटली फेल जाल्या. आनी आज रामा काणकोणकारान जे सांगलां की ताका जे मारपाक आयिल्ले 5 लोक तांचे कडेन सुरयो आसल्यो आनी बंदूक आसले म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता फाटले कांय ज्यो घटना घडल्या फायरिंगाच्यो त्यो हाका कनेक्टेड आसूंक शकता. आनी आमी डायरेक्ट चार्ज करता की आज हो गोंयांत अंडरवर्ल्डाचो शिरकाव जाला. हांगा मोठ्या प्रमाणात जमनीचो वेव्हार चलता, ड्रग्जाचो वेव्हार चलता, प्रॉस्टिट्युशनाचो वेव्हार चलता, वेश्या वेवसाय जाका म्हणटात तो चलता. आनी हे सगळे जे 2 नंबरचे धंदे चलता ताजी खंडणी वसुली आनी एक्स्टॉर्शन करपाचे वादा वयल्यान आज अंडरवर्ल्डा मदीं जे पेटला आनी जे वेगवेगळे लोक हांचे विरोधान आवाज काडटा हे आज ओवरफ्लो जावन थंय पावपाक लागला. आज गोंयान अंडरवर्ल्ड जे घुसला हे पुलिसाचे आशिर्वादा शिवाय काम करूंक शकना. आनी आज गोंयान पुलीस हे दडपणा खाला काम करता. डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयचो गृहमंत्री आसा, होम मिनिस्टर आसा, तो कंप्लीट फेल जाला. अशी दुर्दशा लॉ एंड ऑर्डराची म्हाका दिसता आमी फाटल्या 25 वर्सांत केन्नाच पळोवंक ना. आनी आमची त्या खातीर मागणी आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंतान तात्काळ राजिनामो दिवपाची गरज आसा. डीजीपीचेरूय एक्शन घेवपाची गरज आसा. कित्याक 2-3 दिसां फाटीं आमी आयकलां की डीजीपीन सांगलां की सगळ्या सारकें आसा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोलान आसा. आज पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडल्यान म्हाका दिसता 5 किलोमिटराचेर ही गजाल घडल्या. पणजे शहरान घडल्या, राज्याचे राजधानीन घडल्या. आनी आतां पळोवपाची फुडें आमकां गरज आसा की कोट्यांनी रुपया खावन जे हांच्यांनी स्मार्ट सिटीचे अंडर कॅमेरा लायल्या हातून जे एटॅक करपाक रामा काणकोणकाराचेर आयिल्ले ते दिसल्या आनी तांकां धरून तांचेर एक्शन घेतलें काय म्हणून. आनी हाजे परस चड ते एटॅकरा परस चड तांकां रामा काणकोणकाराक मारपाक सुपारी कोणें दिल्ली हांचेर एक्शन जातलें काय म्हणून. परत एकदां आमी मागणी करता की मुख्यमंत्र्यान तात्काळ हातून राजिनामो दिवपाची गरज आसा. होम मिनिस्टर म्हणून कित्याक तो कंप्लिटली फेल जाता. राज्यपाला कडेन मागणी करता की ताणें हातून इंटरवीन जावचें. कित्याक ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी सांगलेले प्रमाणे आज जो ऑर्गनायज क्रायम आनी जो माफिया आनी जो अंडरवर्ल्ड गोंयांत सक्रिय जाला पुलिसाच्या आशिर्वादान, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे बीजेपी सरकाराच्या आशिर्वादान, जाल्यार तो दीस पयस ना की जे लोक, जे राजकारणी, जे एक्टिविस्ट सरकाराक प्रश्न विचारतले, लोकहिताचे विशया वयल्यान मुद्द्या वयल्यान आवाज काडटले, तांचे पॉलिटिकल मर्डर आनी राजकीय खून जावपाक म्हाका दिसता आनी चड ते पुरूंक ना. हें अशेंच कंटिन्यू जालें जाल्यार. आनी एकदां कडक शब्दान हे गजालीचो निशेध करता आसतना अपील करता सगळ्या गोंयकारांक की आतां तरी जागे जाया, कितें चल्लां तें पळया तुमचे सायडीक. कित्याक आज तो रामा काणकोणकार, फाल्यां तो कोणूय जावंक शकता, फाल्यां तुमी जावंक शकता. इतलेंच लक्षांत दवरा. एक्चुअली तो भितर रोयता आसतना हांवें चोयलें ताका, तो तेगे दोडो आख्खो सुजलो आहलो दोनी वाटेन आनी आय सी लॉट ऑफ मार्क्स ऑन हीज बॉडी. तो ते पिक्चरां मार्क्स दिसते पडटाय तसले मार्क्स हांव पयलीं म्हाका कळना जालें वेदर इट इज कितें जालें काय म्हूण. आनी तो आख्खो हार्टी तेगे म्हाका हार्टल्यान मार्क्स आहाय. एंड ही वॉज सेईंग दॅट इवन हीज प्रायवेट एरिया हॅज बीन तेजेरी तेका म्हाका दिसता माल तेका. सो it is totally disturbing. Looking at this boy is totally disturbing. I think Goa has to stop this now. We have to put our foot down. In the next 24 hours, we need to have this justice towards who has done this assault. And Maksada, we are all going to come together now. We are all going to come out on the street to make sure this kind of things do not happen again. In 24 hours, if Goa police cannot catch these guys, जाल्यार उरलें कितें? गोंयच्या पुलिसाचे विश्वास ना सगळ्यांक म्हणलें आमी. कित्याक म्हणटाय? Because they are being controlled by the politicians, by the government. So Chief Ministeran HR Zorikori in the next 24 hours, if he is unable to get the DGP and his team, select Chief Minister and DGP काडपाचो. शंकरा जाल्यार Chief Minister रिजायन जावपाचो. तो काय रिजायन जावपा ना. पूण DGP पूण काड. कित्याक तेंको ते काम कोनाय. They are not working. If they were working, how this can happen? So I think these both two gentlemen, one is the DGP and one is the Chief Minister. They both are responsible because one is holding the Home Ministry and one is holding the entire affairs of what is happening today. And yet, thanks under Zorikori host Zainai, both of these people have to, I think, Goa has to get a clear answer. Next 24 hours on, आमकां जाय की हे क्रॅकडाऊन जावन केलोले नाजाल्यार कितें जातो तेजे परिणाम I am not going to say now,
But definitely we all are going to make something work out, and we are going to make a display to the government that this is not going to be done. I परत उगड आसता नेपाळा जाल ते गोंय जावपाक तूं जर तरी दिले जाल्यार गोंय डिस्ट्रॉय जातले. You do not know when the people of Goa would come on the streets. हे जे नेक्स्ट जनरेशन जे म्हणटाय आमी ते केन्ना रस्त्यार येता ते सांगपाक जायना. And I think this is going to be the spark. So 24 hours and हे जर तर जायना, we do not know where this is going to lead to, and we call out to all the youth of Goa. Keep watching what is happening in the next 24 hours. In the next 24 hours, if things do not work out, we will make sure that we are going to show this government how things needs to be done. म्हाका दिसता रामाक आत्तां पळोवन आयला आमी. रामाचे रायट डॉ ताजो एकदम इंजर्ड आहा, ब्लिडिंगूय जाता, फूल बॉडीचेर मार्क्स आसा. इट्स अ व्हेरी ब्रुटल अँड कावर्डली एक्ट म्हणटा हांव. कारण कावर्डली कशा खातीर म्हणटा की 4-5 जाण जेन्ना एकठांय जावन एकट्याक एक्टिविस्टाक मारता ताका कावर्डली एक्ट म्हणटा. इट इज ब्रुटल. आय थिंक आमी वर्सभर जाले सांगता मिर्झापूर जाला म्हणून गोंय मिर्झापूर जाला हाजे आयज म्हाका दिसता आयज शिकपा बसलो. चीफ मिनिस्टर अँड होम मिनिस्टर Dr. Pramod Sawant, who is also the Home Minister, has completely failed. I think it is time he hands over this Home Ministry to the word करपा हरशीं म्हणून मागत आसा की आपल्याक आनी कितें दी म्हणून. दुसरे मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक कितें म्हणून हांचे कडेन जायना ते, तांकां तरी दी, एटलिस्ट कितें जाता जाल्यार पळोवया. पूण द वे द पुलीस मशिनरी फियर आज गुंडा जे आसा, आज जे एक्टिविस्टाचे जो अटॅक करता ते गुंडा आसा, ते गुंडा आज पुलिसांक भिना. आनी म्हाका दिसता आज आमी ताजो जो हे जाला अटॅक जाला तो आज पळयलो. इट इज व्हेरी सॅड, अनफॉर्च्युनेट. गोवा हॅज बिकम प्लेस फॉर गन्स, स्वर्ड्स अँड नायव्स. आनी जशे तरेन आमी आयकताले ह्यो गजाली, कोणी मिर्झापूर बी पिक्चर पळयला आनी तो स्टोरी पळयला जाल्यार ते पळयला आसतलें कशे तरेन जाता ते. गँग्स ऑफ वासेपूर हे ते सगळ्यो. दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दॅट. अँड आय थिंक गोवा गव्हर्मेंट, भारतीय जनता पार्टीचो जो आसा तो कम्प्लिटली रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या एटॅकाचेर. इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय. व्हेरी बॅड. इज वर्स दॅन इट ब्लिडींग जातालें ताचेर. इमिजिएट एक्शन, तांकां अरेस्ट करून स्ट्रिंजंट एक्शन जावपाक जाय, बेल जावपाक जायना, अशे तरेन एक्शन जावपाक जाय. दिस इज माय सिन्सियर डिमांड विथ द गव्हर्मेंट. अनेक आमी पळयता की हेज्या पयलीं तांकां अरेस्ट केल्ले, सो तांकां टार्गेट केला कशें दिसता तुमकां? प्रत्येक एक्टिविस्टाक आज टार्गेट करता सरकाराक खंय ना खंय तरी एक्टिविस्ट जड जावपाक लागल्या. आमी पळयलें आज जे एक्टिविस्ट आसा तो रामा आसूं, शंकर आसूं किंवा बाकीचे जे एक्टिविस्ट आसूं, पेडॉल किंवा मानस आसा, खंय ना खंय तरी कोणाक ना कितें तरी फेक केसींनी अरेस्ट करता, तांकां भितर घालता. पूण ज्या तरेन आज अटॅक जालो हातूंत एक गजाल दिसता की हातूंत कोण तरी पॉवरफूल आसा, नाजाल्यार हो दिस इज अ हायर्ड गँग which has committed this heinous crime, and stringent action is required to be taken. म्हणटकच हातूंत भितर म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी कोणाचो तरी पॉवरफूल मनशाचो हात आसपाकच जाय. ही इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. ही कॅनॉट स्पीक. ताजो एक दोळो कम्प्लिटली बंद जाला, ब्लिडींग जाता, दुसऱ्या दोळ्या कडल्यान हांगाय ब्लिडींग जाता. कम्प्लीट बॉडीचेर मार्क्स आसा. म्हणजे आयदर इट इज स्वॉर्ड और दांडा और वॉट, आय डोंट नो वॉट हॅज बीन यूज, बट I don't think his life is critical. I think doctors will be the best persons to opine about it. But probably कोण तरी आयले दिसाच्या टायमार जाला म्हणून वाचलो आसत. They could not carry out their entire modus which they are wanting to do. म्हणून probably ताजो देव बरो म्हणून, देव खापरेश्वर ताच्या जाग्यार तांणी सेवा केल्या, ते देव बरो म्हणून तो probably ते आज वाचला आसतलो ताजो जीव. पण दिस इज एब्सोल्युटली heinous. I appreciate his wife who is looking after him, की strong आसा, the way she is standing by him. आमी तांकां सांगला की आमी ताजे बरोबर आसा. पण दिस इज हांव असले गोश्टी गोंयान इमॅजिन करपाक शकना. दिसाच्या 10-12 वरांचेर असल्यो गजाली जेन्ना गोंयान जाता तेन्ना म्हाका दिसता इट इज टायम चीफ मिनिस्टर शूड रिजायन ऑन दीस पॉयंट, की लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी ताज्या हातान आसा. डिपार्टमेंट जे आसा, पुलीस डिपार्टमेंट, ते डीजीपी चलयना. डीजीपी हॅज बिकम रबर स्टॅम्प. डीजीपीक एक पोलीस कॉन्स्टेबल ट्रान्सफर करपाचो रायट ना. दॅट डिपार्टमेंट इज बींग रन बाय वन पुलीस ऑफिसर हू हॅज नॉट वोन युनिफॉर्म फॉर लास्ट 4 years. सो जेन्ना अशा प्रकारचे लोक जेन्ना डिपार्टमेंट चलयतले तेन्ना डिपार्टमेंटाची हालत जातली. पुलिसांकूय लज दिसतली आज, कारण आज पुलिसांची नामुष्की आयल्या. ही पुलिसांक ही लज दिसपाक जाय की तांचे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जे कोण जाला तांकां ही गोश्टीचे लज दिसपाक जाय.
आज police are only into setting, extortion, commission हेच जाला तांचे. So why should people fear police is what I think the criminals have got now today. The criminals have come to a state that they don't fear police. आज सामान्य मनीस police स्टेशनार वचपाक भिता. भितर गेल्यार ताका भितर उडयता. आज तुमी हांगा JMCन येयल्यात, रामाक पळयलें, सो कितें उलोवपाक? हय आमकां आमी पणजे आमच्या पक्षाच्या ऑफिसान मिटींग चालू आशिल्ली. आमच्या अध्यक्षाचो फोन आयलो की बाबा न्यूज अशी आयल्या की सोशल एक्टिविस्ट बाबा रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला मागीर चॅक करा. तेन्ना आमी पळगे बाबाक फोन करून चॅक केले, व्हेरीफाय करून पळयल्यार ती बातमी खरी आसली. ताच्या नंतर आमी चवकशी करपाक तेन्ना सुरवात केली. अशें कळून आयलें की तो ज्येश्ठ पत्रकार बाब सोयरू वेळीप हाज्या बरोबर करंजळे खातीर जेवपाक गेल्लो. थंय भायर सरतना ताचेर सारको म्हणजे प्राणघातकी हल्ला हो जाला ताचेर. आनी दीस इज व्हेरी वी कंडेम दीस इन्सिडंट. कारण हे जर आज अशें जावंक लागला जाल्यार हे फक्त वाडपाचें मुखार. एक ट्रेंड जर तुमी पळोवंक लागले सगळ्याक आतां जावपाक लागला. आनी पुलीस डिपार्टमेंट कित पर्यंत एक्शन घेता आतां आमी हाजेर पळयतले. कारण ज्या तरेन हल्लो जाला आमी ताका भितर वचून पळयलो जाल्यार ही इज अ व्हेरी व्हेरी बॅड कंडिशन. म्हणजे सारको वर्स्ट कंडिशनान आहा तो भितर. दोळ्यांतल्यान रगत भायर सरता, आंगार सारके मार्क्स आहा, प्रायवेट पार्ट्साचेर अटॅक केले. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी वर्स्ट कंडिशन. ताचे थंय सद्या भितर तो कॅज्युअलिटी ना. पूण हे तरेन जावपाक लागला. आर वी गॉन बॅक टू द 90s काय जे पयलीं चलताले. आनी त्या वेळाचेर आमकां याद आसा आमी भुरगेपणान स्कुलान बी आसा बाब रवी नायकान एक दाखोवन दिल्लें की गुंडागिरी म्हण ती बंद करप. परतून त्याच हाजेर परते पावपाक लागला काय हे एक अत्यंत खंताचो हे जाता हुस्को जाता आमकां. आनी मेन म्हणल्यार आमच्या अध्यक्षान आतां ट्वीट केल्ले आसून सांगलां की आमच्या कडल्यान जे तरेन सपोर्ट करूंक जाय फ्रॉम रोड टू कोर्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील बॅक हिम. कारण अशे तरेन मारप दीस इज व्हेरी 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 बॅड. म्हणल्यार वी डोंट हॅव वर्ड्स टू से. म्हणजे अशी ताची परिस्थिती आहा भितर. आमी हे कंडेम करतात. वी वील स्टँड बाय विथ हिम. आज हांगा पळयात तुमी वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक वेगवेगळे एक्टिविस्ट सगळे एक जाल्ले आसा. कारण ते आयज म्हाका फाल्यां तुका हे अशी परिस्थिती जावपाक लागतली. आनी अशे तरेन हल्लो करप एका सोशल एक्टिविस्टाचो सदांच सरकारा विरुद्ध उलयता, सरकाराचेर सदांच म्हणजे चुको दाखोवन दिता आनी ताचेर जर असो हल्लो जावप हे एन्क्वायरी जावपाकूच जाय. आनी आतां आयज जर बारीक मनशां एक्टिविस्टांक जर आसता जाल्यार कॉमन मनशाचें कितें, बारीक मनशाचें कितें. होम मिनिस्टर हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस. कारण पॉलिटिक्स एका सायडीन आरोप प्रत्यारोप राजकारणान जाता, एक्टिविजमान जाता, पूण जे तरेन वैयक्तीक रित्या वचून हात घालप कोणाचेर हे अत्यंत एक बॅड ट्रेंड सेट केला गोंयांत. आनी जे तरेन जावपाक लागला फाटले एक 6 म्हयने तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येक कडेन हळू वाडपाक लागला. कारण कितें भंय ना जाला. पुलीस डिपार्टमेंटाचो भंय ना जाला. काय पुलीस प्रोटेक्शन हांकां आसा काय हो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार येता. सो हातून होम मिनिस्टरान ताबडतोब हस्तक्षेप करचो, DGPन हस्तक्षेप करचो, उत्तर गोंयच्या SPन हस्तक्षेप करचो. आनी कारण थंय सगळें आसतलें CCTV फुटेज म्हणा सगळें आसतलें. आनी हे जर अशेंच जर चलत रावले जाल्यार एक दीस युवक जे आसा राज्याचे हे एक्रॉस पार्टी लायन कुशीक दवरून म्हाका दिसता रस्त्यार देंवतले. आमी आयकलां अजून पंचनामा जावना म्हणून. अजून आमकां कळून येता की इतले ओपन जावन मिडियान सुद्दां कवर करून एक 2 वरां जालीं आतां म्हणल्यार FIR जावंक जाय आशिल्लें. ते म्हणटात की कंप्लेंट अजून येवना. सो मोटो कोण रजिस्टर जावंक जाय न्ही. ही इज नॉट इन द कंडिशन टू इवन गिव अ स्टेटमेंट इनसायड. सो वॉट इज दीस? वेर आर वी हेडिंग? रामाक टार्गेट करता कशें दिसता? नाव आर वी मेकिंग गोवा इंटू UP अँड बिहार? म्हणजे हे आकात न्ही हे जालें हाचे दीस इज गोइंग टू हिट आवर टुरिजम ऑल्सो टुमॉरो. कारण जेन्ना बातम्यो येवंक लागतल्यो नॅशनल लेवलाक म्हणा स्टेट लेवल न्यूज जेन्ना वायर वचूंक लागतले की अशें हांगा जाता जाल्यार दीस इज गोइंग टू हिट आवर टुरिजम ऑल्सो. सो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅज टू इंटरवीन दीस मॅटर ऑन प्रायोरिटी एज अ होम मिनिस्टर. आज सगळ्या आज कुशीक दोन लॉ अँड ऑर्डराचेर मिटींग घेवपाची गरज आहा फूल पुलीस फोर्साक घेवन. कारण हे जालां ऑन डेली बेसीस जावपाक लागले आतां सगळ्याक. बारीक मोठे म्हणा पूण ऑन डे टू डे बेसीस सगळ्याक जावपाक लागिल्ले आसा. सो आमी मागतात की हाजेर फ्री अँड फेअर प्रोब जावचो. बाब रामाक न्याय मेळूंक जाय. अँड टील ही गेट जस्टीस फ्रॉम रोड टू कोर्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी लिडरशीप बाब विजय सरदेसाय विल स्टँड विथ हिम कम वॉट मे. वी विल सी दॅट जस्टीस इज डेलिव्हर्ड टू हिम. मुख्यमंत्री तुम्ही चुकीची करतात. गोंय विकतात,
गोंय जे जे खंय चूक जाता सरकार तो विचारता म्हण रामाक आयज मारलो. हांव भितर गेलो पळोवपाक, थंय पळयलें जाल्यार रामालो दोळो सुजलो आनी तातूंतल्यान अशें रक्ताची एक धार येता आनी आख्ख्या आंगाचेर ताजे मार्क्स आयिल्ले आसात. वायरीन मारले म्हणटात आनी प्रायवेट पार्टूय सुजला. रामा प्रश्न करता म्हूण सरकारान तेजेर सूड घेवपा खातीर मारपा लायले काय तें. हो एक प्रश्न सर्वसामान्य गोंयकाराक तकल्यां येवप सामकें म्हणजे इजिलो येता आमच्या तकल्यान. आतां रामा फाटले दिसा सतत रामा वेगवेगळे विशय घेतालो. जशें आमचे शंकर बाबान तुमकां आतां हें दितन बायट दितन सांगलें आसा. आयज रामाक मारला, फाल्यां दुसऱ्या खंयच्याय एक्टिविस्टाक मारतले आनी आमी गोंयकार हें सहन करून घेतले काय कितें? काय आमी ओग्गी पळयतले मोबायलाचेर पळयतले, टीव्हीचेर हय रामा मारलो, हय रामा मारलो, विशय सोंपलो काय आमी आवाज करतले? रामा ज्या समाजाच्यान येता त्या समाजाच्या भुरग्याक जर अशे रितीन मारता जाल्यार सरकार बारीक अंत्योदय तत्वांतल्या लोकांक न्याय दिता म्हणटा न्याय खंय दितात तुमी? हो तुमची न्याय दिवपाची परिभाशा? म्हाजो प्रश्न आसा मुखेलमंत्र्याक, तूं खंय व्हरून दवरपाक सोदता आमचें गोंय? तूं गोंय खंय व्हरून दवरपाक सोदता मुख्यमंत्री? बिहार, UP आतां तें बंद जालां, तिची सुरवात तूं गोंयाक करता काय कितें? रामाक ज्या पद्दतीन सरकारान हेजेर म्हाका दिसता सरकारान एक्शन घेवपाक जाय. हांवें अशें आयकलां की रामाक मागीर मारून जाता की ताणें शेण लायलें म्हणून. हें शेण जें पळय लायलां तें रामाक न्हय, तें प्रत्येक गोंयकाराक, जो गोंयकार प्रश्न विचारता. त्याच बरोबर हें शेण पोलीस डिपार्टमेंटाकूय बी. आमी तुमकां शेण खावयतले, तुमी कितें करतले, तुमच्यान आमगे कितें करपाक जाता, हो प्रतिप्रश्न ते पुलीस डिपार्टमेंटाक विचारूंक सोदतात. आनी म्हजें कंडेम करता, अशें निशेध करता आनी हांव मागतां सरकारा कडेन, जर इल्लीशी जर अक्कल आसा, लज जर तुमचे कडेन आसा आनी तुमकां दिसता आपूण गोंयकारांक न्याय दिवपाक सोदता जाल्यार न्यायाची सुरवात तुमी रामा कडच्यान करची. रामाक जें मारलां तें योग्य न्हू. आदी हाजे परिसाद म्हणजे हेची जें पळय उत्तरां तुमकां मेळत रावतली. जी परिस्थितीक जी नेपालाक जाला तशीच परिस्थिती गोंयाक हाडपाक तुमी सोदतात आनी ही तुजी सुरवात तुमी आमकां करपाक लायतात. असोय एक प्रश्न निर्माण जाता. म्हणजे निमळायेन मागणी आसा मुख्यमंत्र्या कडेन, हाजी सखोल चवकशी कर आनी ज्या लोकांनी ताका मारला त्या कायद्यार भितर घाल. आनी जर तुज्यान तें करूंक जालें ना जाल्यार आमी अशें समजतले तुजी ताका सहमती आसा, तुवेंच तें करपाक लायला, हाजेर आमकां आमचो दुबाव येतलो. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव एडवोकेट प्रतिमा बेत्सी कुतिनो. आयज 18 सप्टेंबर 2025 आयज दनपारां आयकूंक आयलें आमकां की आय वॉज शॉक्ड. ही खबर आयकूंक आयली की रामा काणकोणकर, हू इज एन एक्टिविस्ट, आमचे बरोबर सबार मुद्दे ताणें वयर काडलेले आसा फॉर गोंय एंड गोंयकारपण. आयज खंय दनपारां ताजेर खंय तरी कारांजले ह्या गांवांत ताजेर हल्लो जालो आनी हल्लो केला कोणें 6 जाणांनी. खंय 6 people हॅव अटॅक्ड हिम, ब्रुटली अटॅक्ड हिम आनी ताजेर खंय हल्लो जाला विथ नायफ्स आनी तांच्या हातींत खंय गन आशिल्ली आनी फिजिकली ताका असॉल्ट केल्लो आसा. सगळे पार्ट्स ताजे हांवें आतांच हाजेर पळयलां. हांव हाजेर सांगूंक सोदतां की ह्या अटॅकाचेर हांव पयलो म्हणटा तो निशेध करता. आय कंडेम दीस अटॅक एंड सेकेंडली आय वॉन्ट टू से दॅट law and order, which I always say, even yesterday in my video I have said that law and order has totally collapsed in Goa. CM Pramod Sawant, you are the CM of Goa and the Home Minister of Goa. I think that it is you who has to take the responsibility, accountability दिवपाक जाय, and you are answerable for this attack. Because when I say this, you are answerable because वो अटॅक जाल्लो आसा गोंयांत दिसाचो जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं ताजेर एक हल्लो जाल्लो जेन्ना आमी रामा बरोबर हांव सान आंद्रे पुलीस स्टेशनान गेल्लें आनी ते कोणाक तरी एक दीस हाडून दवरिल्लो आनी सोडलो आनी ताजेर कांय जावन आशिल्लें. सो आय थिंक कोण तरी गॉडफादर आसा जो ताका सपोर्ट करपाक लागला ह्या लोकांक न्ही. इट इज एन अटॅक ऑन डेमोक्रेसी. आय एम टर्मिंग इट. It is not attack only on Rama, but it is attack on democracy, because people like us, we come on the streets, we fight, we expose the wrongdoings of the Sarkar and whatever is going on. We want our Goa to be protected. So आमी आवाज उबारतात. पूण आयज कॉन्स्टिट्यूशन आनी डेमोक्रेसी खंय तरी इज इन थ्रेट. आयज हे रामाचेर हल्लो केल्लो आसा, फाल्यां आमचेर करपाक शकता, कोणाचेर जावपाक शकता. सो जेन्ना हांव म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला, हांव मागतां CMा कडेन, CM प्रमोद सावंत, तुजें सरकार म्हणटा तें BJP फेल जाल्लें आसा. हे पळय दिसाचे लोकांचे सुरयो घेवन हल्ले जावपाक लागला. फाल्यां रामाक अटॅक जावन रामा मेल्लो जाल्यार कितें जावपाचें? एक बायल विधवा जावपाची, भुरग्यां अनाथ जावपाचें, आवय बापायक भुरगीं आसपाचें न्ही. सो आमकां हें रिपीट जाल्लें नाका. आमकां जाय की जाता तितले बेगीन पुलीस हॅज टू बी डुईंग देयर जॉब. जाता तितले बेगीन तांकां अरेस्ट करात, गेट देम टू बुक्स and see that such dadagiri we will not tolerate. This is done somewhere, I feel, to suppress our voices, which we will आमी बागोवन घेवचे ना. वो अटॅक जो डेमोक्रेसीर जाल्लो आसा ताजेर हांव परतून कंडेम करता, निशेध करता आनी इतलेंच सांगपाक सोदता की जाता तितले बेगीन तांकां अरेस्ट करचें
and they should be put behind the bars and justice should prevail. Thank you. I condemn the attack on Rama Konkar, an activist who is well known across Goa to take up various issues concerning Goa, whether it's environment or otherwise. What has been done in the manner in which he was brutally assaulted is clearly an attack on democracy, and it is clear message that there are people who want to silence the voice of opposition or of the activists who are highlighting or exposing corruption, destruction of environment, or certain nexus between politicians and certain criminal activities. Goa sadly is becoming a lawless state, and definitely it cannot happen unless there is political patronage. The Chief Minister owes an explanation as to what is going on in the state, and the Chief Minister, I have already said, must take control of the law and order, which is going to dogs each day. Goa has been a peaceful state. Goa has always been incident free, except for a few isolated instances over the years. But ever since the BJP has come to power, we are seeing gundagiri, we are seeing assaults on opposition leaders, opposition parties, or anybody who opposes the government, their MLAs or their ministers, and this is the way that even these assailants are being given protection by the state and the state machinery, while the innocent victims are being arrested or even harassed, and no justice is doled out to them. I demand that a special task be formed to investigate this dastardly attack on Ramakant Konkar. We stand by Ramakant Konkar, and we will make sure that we will take this forward to ensure that there is justice. An assault on Ramakant Konkar means an assault on each and every one of us. We cannot allow these things to escalate, and we don't know what may happen tomorrow to us or our family members. These people need to be brought to book. Whoever is behind it needs to be also nabbed and jailed. I demand that the Chief Minister takes action immediately, otherwise we will have to ask for his resignation without any further delay if he is clearly in league with these assailants. आयज जे गोंयांत घडला, today is a black day for each and every Goan and for our state of Goa. आयज जो आमचे भावाक, बाब रामाक जो अटॅक केलाचो, हांव तेजो आय कंडेम इट, विरोध कोत्ता हांव, पूण कॅमेरा मुखार येवन विरोध केलो, प्रेस दिले, तेजे कांय जायना आमगेले गोंयकाराले. सगळे पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर इन्क्लुडिंग मी, आमी येतले, एक विरोध कोतले, कंडेम कोतले आनी पोतून घार बसतले. हेच जावपा जायना मुगे भावांदो, मुगे भयणीनो. We have to stand up now. Today it is Rama. Tomorrow it will be Warren. Day after it will be someone else. Kitya, when you speak for the truth, when you speak the truth, such incidents happen. I condemn this brutal attack on our Goan brother, and I question the police force, the police department, the home department. What are you all up to? Have you all forgotten the oath? तुम्ही जो ओथ घेल तो पुलिसांनी इसरोले तुम्ही. हांव चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को इंसादा, होम मिनिस्टरा को इंसादा, सरकारा को इंसादा. तुम्ही जेन्ना ओथ घेताय कित म्हूण घेताय? गोंयकाराक सांबाळपा म्हूण ओथ घेताय तुम्ही. आयज गोंय हुंय पावले चोय, आनी जोरी तोर आमी एक जाप काळी हुंय इलिगल जाता, कोणाक कोण इलिगल कोता मागीर तेम केश करून मारोपू. आय रिक्वेस्ट, हांव मागता आमगे गांवच भावा कडेन, भयणी कडेन, जावं ते आमगे गोंयकार अमेरिका आय, UK आय, मिडल इस्ट आय, ते भाशेन आमगे गोंयकार भाव गोंयांत आहाय ते, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट.
each and every Goan, get up from your houses today. Utai. We have to fight this now. We can't wait till election to fight this. आयज रामा हाल तुमी हाल आमी सगल्यांक बंद करपा एसोली कार्यक्रम रेडी केलो आहा आनी इलेक्शन येताय म्हळ्यार आमगे पांय उडोवपाचे जीप कातुरपाची हात उडोवपाची ही तेमी एक प्रोग्राम केला दिसता म्हाका अशें चलता गुंडागिरी हुकुमशाही आयज गोंयांत तेंच चलता आयज गुंडाक चड व्हॅल्यू आहा आमकां ना व्हॅल्यू लेट्स स्टँड युनायटेड लेट्स स्टँड अप फॉर रामा बिकॉज हे एक्टिविस्ट बाब रामा भाशेन आमचे पासत जोगताय और रात जोगताय गोंयकार म्हूण आनी हो टायम आमी दाखोवपाक वी हॅव टू शो दॅट वी आर विथ रामा एंड विथ ऑल द एक्टिविस्ट हू आर फायटींग फॉर गोवा आय एम विथ यू ऑल with all my beloved activists and I thank you all for standing up for us on behalf of all of us for Goa. नमस्कार. खरेंच आज एक भरपूर दुखेस्त घडणी गोंयांत जाली आनी आज ती म्हळ्यार बाब रामा काणकोणकार जे गोंयच पासत सदांच वावुरता गोंयच पासत झगडटा आज तेजेर अटॅक जालो. म्हाका सुद्दां सरकाराक विचारपाचें गरज आसा की आज लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन हें खंय पावलां. मोकळ्या गोंयकारांचो एक राजकारणी आसूं न्हू बट खरेंच काळजां मनासून दूख दिसता की असल्यो घडण्यो आज गोंय जाताय म्हूण. दिसाचे जे असले मनशाक जो गोंयच पासो झगडटालो जे गोंयचे मुद्दे मुखार काडटालो हे मनशाक समज ते दिसाचे 500 मनीस येवन ओपनली मातात जर लोक आसतना जाल्यार बारीक गोंयकार सादो मनीस नीज गोंयकार गोंयांत सुरक्षीत आसा वो ना ही आज व्हडलें क्वेश्चन मार्क जाल्लें आसा. आज हांव पॉलिटिकल हो इशू घेवना बट म्हाका दिसता आज एक्के गोंयकारान आपल्या काळजान हात घालून चिंतपा जाय की गोंयकार खरेंच गोंयांत सुरक्षीत आसाय वो ना ते आनी समज नाय जाल्यार कशें सुरक्षीत आसतले हेजेर हांव विचार करपाक गरज आसा. मोगाळ भाव भयणींचो आनी मोगाळ गोंयकारांचो आज आमी सगल्यांनी एकवटान मुखार सरपा जाय न्हू एक रामा पासत पण आख्खे आमचे गोंयचे पासत गोंयचे पोरजे पासत आनी गोंयचे आमगेल्या हे स्टेटा पासत नाजाल्यार आमी हेजे मुखार म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हूण आमकां व्हरपा न्हय आनी असले मनीस आमकां गोंयकारांक आनी गोंयकारपण काबार करतले. सो आमगेली विनंती आहा गोंयकारा कडेन सगळे एकठांय जावया एकवटान रावया आनी आमगेलें गोंय आनी गोंयकारपणाक आनी गोंयकारांक सांबाळया. देव बरें करूं. Whether you agree with him on any issue or policy or you don't agree with him, violence cannot be tolerated, especially political violence, and it has to be curbed in the bud. ज्याप्रमाणे सकाळी ते सुद्दां करंजळे सारक्या एरियेन जालो हातूंत खंय तरी डिटरन्सूच ना अशें दिसता म्हणजे भंयूच ना कायद्याचो पुलीस प्रेझन्सूच ना काय कितें हो एक जाणून येता हातूंतल्यान. मागीर ते आशिल्ले जाल्यार कोणाची कापासल्यातूच जावंक जायना अशें करपाक ते सुद्दां सकाळ फुडें. सो दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. यू कॅन एग्री वीथ हिम यू कॅन मे डिसएग्री वीथ हिम दॅट इज नॉट द इशू. पण असो व्हायलन्स जावप कोणाक अशी हे मारहाण जावप ती सुद्दां सकाळ फुडें करंजळे पणजेचो सारको भाग देखून रेजिडेन्शियल एरिया इज नॉट एक्सेप्टेबल आनी गव्हर्मेंट शूड कम हेविली ऑन पीपल हू हॅव डन इट. आनी पुलिसांनी हो डिटरन्स करचो पडटलो. अरावंड अ मंथ बॅक हांव पुलिसांक मेळिल्लो रिगार्डींग ड्रग प्रॉब्लेम आनी मागीर रोखडेच खंयच्या खांब्यार ड्रग्स विकपाक आसा म्हणून पोस्टर लागल्या इन्क्लुडींग आज हांवें पयला पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजिटूच. सो खंय तरी डिटरन्सूच ना काय कितें कायद्याचो कोणाक भंयूच ना हें जें फिलींग आसा पळय इफ इट इज नॉट कप नाव गोंयान हें वाडत वतलें. राजकीय हेतून हल्ला झाला असं वाटतंय नाही काय असेल ते मला माहीत नाही बट द पुलीस शूड लॉ एन्फोर्समेंट अँड गव्हर्मेंट शूड एन्श्युअर दॅट कोणाक खंयचोय विशय एक्टिविजम माध्यमांतल्यान आसूं जाल्यार कितें खंयच्याय मिडियांतल्यान आसूं खंयच्याय हातूंतल्यान उलोवपाक कसलोच भंय दिसूंक जायना. कितेंय विशय आसूं गोंया बद्दल यू मे एग्री वीथ इट ऑर यू मे नॉट एग्री वीथ
बट कोणाकूय विदावट फियर ताचो इशू दवरपाक हें आसूंक जाय आनी तितलें प्रोटेक्शन पुलिसांच्या भयान जे असले हे आसता पळय कल्प्रिट्स हे सगळे बेकायदेशीर आनी हे करतात तांकां भंय आसूंक जाय तो खंय तरी दिसान दीस वता काय कितें अशें फिलींग आयलां अशें जर सकाळ फुडें करंजाय सारक्या एरियान अशें जाता हाचो अर्थ डिटरन्सूच ना पुलीस बॉल्सान आसा अशें दिसलें ताका सो हाचो एक सिग्नल वचूंक जाय हांचेर तांकां धरून हाचेर कायदो हे जावंक जाय स्ट्रिक्टली एनफोर्स जावंक टू बी यूज टू मेक अ पॉयंट की दीस वोंट बी टॉलरेटेड टू वेदर यू एग्री विथ कोणाचें एक्टिविजम ऑर यू डोंट एग्री दॅट्स नॉट अ पॉयंट कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असं वाटतंय काय कोण कुठेतरी त्याचा रिस्पेक्टच नाही डिटरन्सच नाही म्हणून तर झालं आहे ना विषय कॅनॉट डिनाय दॅट की सकाळ पुढे पणजी सारख्या म्हणजे करंजाळे पणजीचं एकदम रेसिडेन्शियल आणि एक चांगला भाग म्हणता येतात त्याच्यात असं होतं म्हणजे कुठेतरी भीतीच नाही खंय भयूच ना पुलीस कोण रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तुम्ही अश्यो ज्यो गजाली आता ना कोणीय रिस्पॉन्सिबल असो सरकार शूड गव्हर्मेंट शूड एन्श्युअर दॅट देर इज डिटरंट टू सच एक्टिविटी ही शूड नॉट बी टॉलरेटेड वेदर ताचो पॉयंट प्रो गव्हर्मेंट आसा ऑर अगेन्स्ट गव्हर्मेंट आसा जो एक्टिविस्ट आसा किंवा कोणूय फाल्यां कितें उलयता ताका फूल उलोवपाचो कसलोच भंय न दिसता उलोवपाचो फ्रिडम आसूंक जाय आनी ताच्या खातीर कायदो इतलो स्ट्रॉंग आसूंक जाय आनी करपाचे एक स्टेप्स दिसूंक जाय थँक्यू आनीक इंतून एक घडोवन येता की हो सरकार आज कॉमन मॅनाक सोडूच एक मनीस जो गोंयकार सरकारा विरुद्ध उलयता तेजेर एक अटॅक जाता वॉट डज दीस शो द होम मिनिस्ट्री हॅज फेल्ड इंटेलिजन्स हॅज फेल्ड आज ज्या पद्दतीन इन द पास्ट बाब रामा काणकोणकर हॅड नेम्ड वन पर्टिक्युलर पर्सन की हो इन्वॉल्व आहा म्हणून हेजेर कारवाय जाय म्हणून जेन्ना तेका कोर्टा भायर बेला टायमार तेका तेन्नाय तेका अटॅक केलोलो त्या वेळार दिस पुलीस हॅव फेल्ड टुडे इट इज अ कम्प्लिटली लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम आ फेलियर द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू कम क्लियर द पीपल ऑफ गोवा आर सेफ और नॉट सेफ ज्या पद्दतीन क्रायम वाडटा रेप वाडटा मर्डर वाडटा हे सगळे वाडत आसा अँड दिस इज द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन असले एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना आसूंक ना आज हे वाडटा कित्याक आमी जेन्ना विधानसभेन उलयता कित्याक हे जे क्रिमिनल आहाय हे क्रिमिनल पुलिसां बारा पॉलिटिशियनां बारा एकठांय आहाय दे आर नॉट स्केर्ड टू ब्रेक द लॉ अँड द वे बाब रामा काणकोणकर वी जस्ट विजिटेड द वे ही इज गॉट इंजरीज ऑल ओव्हर हिज बॉडी इट इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर क्लियर कट इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मर्डर रामा काणकोणकर for no fault of his and the same person has attacked with a gang of 6 आमी आतां उलयताले casualty his injury in the head on his back entire body even he's been hit on his private parts this is what हे गुंडाराज पट जाला आज ह्या बीजेपी सरकारान this is being promoted this gundaraj आमकां हुंय Goa's culture was not this but today if you see things are going from bad to worse because the police have failed, the DGP has failed, the Home Minister has failed, Chief Minister has failed, and म्हाका दिसता हुंय ना हुंय आज हेजेर who are these people who have attacked? They have to be bought, taken, given attempt to murder charges. अरे चोय मरे आतां जे मनीस गोंय तुम लुटता गोंय जे साल्वार करपाक थोडे मनीस मुखार सरता NGO मुखार सरता गोंयकार मुखार सरता तेंची हाल कितें करता आनी गोंयकारान हें चिंतपाक जाय ये आज का गुंडाराज जोरी तो तू आवाज काढता तुका माय आहा एंड इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दॅट द इंटेलिजन्स कित्याक सेम पर्सन टाइम एंड ओवर अगेन इज अटॅकिंग हिम फॉर वॉट बिकॉज यू आर सेलिंग लँड्स बिकॉज दे आर फायटिंग दॅट फॉर द पीपल दॅट वी आर लुजिंग आर लिबरल थॉट आमचे मध्ये कम्युनला टेन्शन घालून फूट घालपाचो प्रयत्न बंद करपाक जाय सरकारान आनी हेजेर कारवाय जावपाक जाय अदरवायज म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांनी भायर सरपाक जाय अपार्ट फ्रॉम आवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस कित्याक आमचे शिमतोरीन बरयला आज म्हाका फाल्यां तुका ही दादागिरी जोरी तर ह्याच पद्दतीन मुखार जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ क्लियर कट केस वेर दी होम मिनिस्ट्री हॅज फेल्ड लॉ अँड ऑर्डर मोठी नाच आनी क्रिमिनल रिकॉर्ड जोरी तर तुम चयल्यार हें वाडटा कित्याक
वाय डू बायले सगळे एकलो हिंदीन उलयता ही गोंयकारूय आसले थोडेशे भुरगे बट एकलो हिंदीन उलयतालो मारो मारो तूं गोंयचे राखणदार कामो सो कॅन गोवन्स टॉलरेट दीस वी हॅव टू टेक दीस टू अ कन्क्लुजन and the conclusion has to be that these people have to be the investigation je enka done within 24 hours the police have to act otherwise there will be a huge agitation maga dista kidak where are we heading democracy munti aaj aha kai kide aaj protest करप in the past also teka criminal koso eka tonda bi ghalon teka bhitor illo is he a criminal that is fighting for the state of Goa I would like to ask this government आणि म्हाका दिसता आज a clear cut message we are all stand in solidarity with Rama Kandkonkar no matter what this type of गुंडागिरी ही हुकुमशाही जी आज ही सरकार करपाक सोदता आणि जो मुखार येता तेजो आवाज दामपाचो प्रयत्न जो सरकार करता खास करून हे गुंडाक मुखार काडून म्हाका दिसता दिस नीड्स टू स्टॉप and this government otherwise needs to be dismissed such type of affairs if you cannot handle the administration never in the history has so many cases criminal cases of rapes, murders have been happening. So म्हाका दिसता पुलिसान हेजेर कारवाय ताबडतोब करपाक जाय. I have spoken to DGP as well that you all are all responsible for the law and order situation that is in the state of Goa. पुलीस प्रोसिजर वायज एक आय विटनेसान जो आसा ताणें म्हणले इवन द बेसिक एविडन्स कलेक्शन सामकें जावन आसलें थिंग दे लेफ्ट द क्रायम सीन लॅटरली सो No, as I told you, we cannot trust this police because these airport gunda hai. या पुलिसा मेन हे सगळे होते आणि this is like a full episode, like a movie, like a drama. This has been happening, and this has happened in the past. Live allo to last time when he was attacked in the car, and the police were not serious about it. Today, whatever needs to be done, already Magadista, the same person who attacked him in the past, along with 5 other individuals, he has already, and Pap Sohiru is also there, he has also given his statement. So definitely that this police cannot escape from this and attempt to murder charges and सगळ्या भितर घालून जे ज्युडिशियल सिस्टम and जे लॉ and भरिला हे जावपाक जाय. आयज आमी रामा काणकोणकार वचून मेवले. आयज आमी जेएमसीन रामा काणकोणकार वचून मेवले. तेजे तर ते मार्क्स ते फाटीर मारला जे वायर मारले ते तर चोयत जाल्यार फरे हे दूख दिसता. पूण हे भाशेन जावपाक हे भाशेन ताका अटॅक करपाक हे कारण कितें? जो मनीस आयज गोंयचे खातीर कितेंय झगडटा म्हणून ओ जो मनीस जे गोंय राखपाक सोदता म्हणून जे गोंय हो मनीस कितेंय एगेन्स्ट गव्हर्मेंटाची जे चुकेचेर उलयता म्हणून पूण हे भाशेन तर करीत जाल्यार गव्हर्मेंटान मुखार सरून हेजेर कारवाय करपाकूच जाय. आनी जर हेजेर तर जायना जो मनीस मनशाक अटॅक करता आनी ज्या मनशाक हे भाशेन तर मारता ताका कायदो ना. अरे हे अटॅक आतांच हांव ते कडेन उलयतालो अटॅक हे तिसरे फावटी 2 फावटी ताका अटॅक जालो परत तो तिसरे फावटी जालो म्हणटकच गव्हर्मेंट अजून पासून सायलन्स हा काय हेजेर हे कितें सायलन्स रावप? ह्या गव्हर्मेंटाचेर इमिजिएटली कारवाय करूं जाय. ह्या गव्हर्मेंटान आयज म्हणटा तो हेजेर बाबा कोण हाय तांकां कल्प्रिटांक धरून हाडपा जाय. आयज कितें हाडना गव्हर्मेंट? हे जे पयले तेंपार जे आमी जे मिनिस्टराचे पळय चोल नासले आयज हे आमचे गोंया आयज बिहाराचे पास जावन गेला आनी हे मुखार वचन जातले. आनी जोरी तर हेचेर तर गव्हर्मेंट पावल मानना हे गव्हर्मेंट तर हेच जो कल्प्रीट कोण हाय तांकां तर धरून हाडना आनी तांकां तो फास्ट लायना जाल्यार हे गोंय सारकें भायर सरतलें. गोंय म्हणजे गोंयच आसपाना. ताका लागून गव्हर्मेंट जो लॉ आनी ऑर्डर आयज कॉलेप्स जावन गेला आनी लॉ आनी ऑर्डर हे भाशेन कॉलेप्स जावपाक हेका हाली ब्लेम जातलो गव्हर्मेंट. अरे हे मनीस जेन्ना गोंयचे खातीर उलयताय गोंयच्या खातीर झगडताय आनी गोंयच्या खातीर मुखार येवन लोकां मदीं हाडटाय आनी हेकाच हे भाशेन अटॅक जाता. सो हे जावप हे चुकीचे हेज्या मुखार जावपाक नाका म्हणून गव्हर्मेंटान स्ट्रीक्ट कारवाय करपाक जाय आनी स्ट्रीक्टचे पावल मारूं जाय. जो मनीस कोण आयज हे केला ताका धरून हाडून ताका फास्ट लावपाकूच जाय.
कितें रे रामा काणकोणकराचेर आयज हल्लो जालो ताचेर कितें म्हणणें आसा? अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स सरकार कशाच पद्धतीन टॉलरेट करचे ना. हांवें पुलिसाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला, जो कोण ह्या फाटल्यान आसात पळय न्ही ताका जाता तितल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करून तांकां जी शिक्षा दिवपा जाय ती दितली. सरकार वील नॉट टॉलरेट अशा पद्धतीचे कसलेच इन्सिडंट ते टॉलरेट करतात. तुम्ही पळयतात GNH.